नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. अयोध्येत आयज श्री राम मंदिराचेर प्रधानमंत्र्यांचे हस्तुकी धर्मध्वज हुबयलो. सांस्कृतिक उत्सव आणि राष्ट्रीय एकचाराच्या नव्या अध्यायाची जाल्या सुरवात. कर्नाटकात मुखेलमंत्र्याचे खुर्चे खातीर रस्सीकेज कायम. दोन्ही गट पक्षश्रेष्ठींच्या निर्णयाचेर रावल्यात निबून. नवे लेबर नेम हे कामगार वर्गा खातीर फायद्याचे थारतले. उद्योजकांनी नव्या नेमांक दिला येवकार. काणकोणच्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या 550व्या गौरवशाली वर्सपूर्ती निमतान कोकण रेल्वेन केली प्रवाशांची सोय. 27 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबर मेरेन काणकोण रेल्वे स्थानकाचेर 1 मिनिटाचो तात्पुरतो थांबो. गोयच्या चित्रपट निर्मात्यांक फावो ते सहकार्य करून दितले प्रोत्साहन. गोंय मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष दिलायला लोबो हांचे उतर. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तर प्रदेशातल्या अयोध्येत आयज श्री राम जन्मभूमी देवळाच्या शिखराचेर धर्मध्वज उबारलो. हाका लागून देवळाचे बांदकाम पुराय जावन सांस्कृतिक उत्सव आणि राष्ट्रीय एकचाराच्या नव्या अध्यायाची सुरवात जाल्या. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हो ध्वज भारतीय संस्कृतायेच्या पुनर्जागरणाचे प्रतिनिधित्व करता अशें सांगले. जशें श्री रामान कसलोच भेदभाव करिनासतना रामराज्य चलयलें तेच प्रमाण आपले सरकारूय समाजातल्या मागास वर्गाच्या लोकांक लेगीत फुडें घेवन तांच्या बऱ्या खातीर वावुरता अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार तांणी नागरिकांक समावेशकता आपणावपाचो उलो मारलो. केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है. इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है. ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है. ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है. साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्मध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा. कर्नाटकातले राजकारण सध्या मुखेलमंत्र्याच्या खुर्चेचेर अडकला. सिद्धरामय्या सरकाराक 2.5 वर्सां पुराय जाल्या. रोटेशनाचेर अडकल्ल्या कर्नाटक काँग्रेसीचे राजकारण सध्या फुडलो मुखेलमंत्री कोण हे थारावपाक जाम जाला. सध्याचे मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या हे आपल्याकूच मुखेलमंत्री पद मेळटले हे आशेचेर आसा. जाल्यार तांचे प्रतिद्वंदी DK शिवकुमार हाणें मुखेलमंत्री पदाचेर आपलो दावो केला. हातून काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी हे विशींचो निर्णय पक्ष मुखेल्यांचेर सोडला. आता सगळ्यांची नदर पक्षाचे लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांचेर टिकल्या. इतले मजगती सिद्धरामय्या म्हणटा प्रश्न मुखेलमंत्री पदाचो न्हय तर मंत्रिमंडळ विस्ताराचो आसा आणि पक्षश्रेष्ठी हाचेर निर्णय घेतले अशें तांणी सांगलां. Ultimately, to put a full stop to this confusion, the High Command has to take a decision. हाचेर भाजपा फुडारी चलवादी नारायण स्वामी हांणी काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचे वयर लेगीत पक्षश्रेष्ठी आसात ज्यांच्या इशाऱ्याचेर पक्ष चलता अशें सांगलें. दूसरा हाईकमांड है, केवल उन्हें रिमोट के जैसे वो हाईकमांड क्या डिक्टेट करता है वो हाथ उठा करके डायरेक्शन देता है. कई कमांड है, हाई कमांड नहीं है. हाई कमांड गांधी परिवार कब तक रहता है, अब तक दूसरा परिवार को, दूसरा व्यक्ति को हाई कमांड बना नहीं सकता. केवल कई कमांड हो सकता है.
देशातली 13 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी SIRची प्रक्रिया चालू असा, पण विरोधी पक्षाची सत्ता आशिल्ल्या कांय राज्यांनी या SIRक विरोध चालू असा. अस्तंत बंगालात SIRक लागून खर विरोध आणि प्रदर्शनां चालू असतात. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी वेंचणूक आयोगासामकार प्रदर्शनां करून SIRक खर विरोध उक्तायला. तृणमूल काँग्रेसीचे खासदार कल्याण बॅनर्जी हांणी SIRक खर विरोध उक्तायतना केंद्र सरकार मतदारांचेर दबाव हाडटा असो आरोप केला. It is difficult for them to do it. They are under tremendous pressure. Democracy is being destroyed by the election commission. Earlier, but the point is this: elector used to decide who will form the government. Now the government is deciding who will be my elector, who will again bring me in the power. जाल्यार भाजपाचे फुडारी शुभेंदू अधिकारी हांणी अस्तंत बंगालच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांचेर BLOंचेर दबाव हाडपाचो आरोप केला. टेलीफोन से इलेक्शन कमीशन का बहुत सारा अधिकारी को डराया है फोन करके। वेस्ट बंगाल में डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए जो करना चाहिए वो काम ये लोग कर रहा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ बात करना चाहिए और पश्चिम बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम इलेक्शन कमीशन को ही करना पड़ेगा। इतले मजगती राज्य मुख्य वेंचणूक अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल हांणी BLOंचेर विश्वास दाखयतना BLO हे ह्या पुराय SIR प्रक्रियेचे मुखेल हिरो आसात अशें सांगलें. Going from house to house, they are the face of the election commission in the field. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ TT नेशनल पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. देशभर 4 नवे लेबर कोड्स लागू जावपाची घोशणा केंद्र सरकारान केल्या. ह्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी खोस उक्तायत हे नवे लेबर कोड्स कामगार वर्गा खातीर खूब फायद्याचे थारतले अशें सांगलें. गोंय सरकार हे लेबर कोड्स बेगीनूच चालीक लायतले अशें तांणी मुखार सांगलें. न्यू वर्क कोड जो सेंट्रल गव्हर्मेंट इंट्रोड्यूस केला पळय, सगळ्यात पयली गोंय सरकारच्या वतीन हांव न्यू वर्क कोड हाचें स्वागत करता. इट इज एन युनिफॉर्म वेजीस टू ऑल द स्किल्ड एंड स्किल्डा खातीर एक युनिफॉर्म वेजीस सगळ्या जाणांक लागू जातल्यो. डिजिटल माध्यमांतल्यान तांकां पेमेंट्स लागू जावपाक जाय
आणि थर्ड थिंग आमी जेका म्हणटा देर इज अ नो डिफरन्स बिटवीन इन द जेंडर. सो इक्वल वेजीस जेंडराच्या बाबतींतूय दिवपाक जाय. हाजे भारत सरकारान जो केल्लो आहा तेजे गोंय सरकारूय बी जाता तितके बेगीन इम्प्लिमेंट करतले. ज्या तरेंतले आमी पळयता की स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स वेगवेगळे कडेन काम करता हांकां एक व्यवस्थीत रित्या पगार टायमली पगार दिवपाचो जो हें आहा हाजें खरोखर जावं म्हणजे सगळ्या वर्करांच्या वतीनूय बी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांकां धन्यवाद म्हणटा की खंयसरूच कशाच पद्दतीत लेबर एक्सप्लॉयटेशन जें जावपाक जाय पयलीं तें जावचें ना आनी खूब मोठ्या प्रमाणात लेबराक हाजो फायदो जातलो. आमच्या गोंयांत अशा पद्दतीचो फायदो दिवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. तांकां जाता तितको फायदो आमी दितले. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे महासंचालक संजय आमोणकर हांणी नवे लेबर कोड चालीक लागल्या उपरांत आडकून पडिल्ले कितलेशेच कामगार विशीं मुद्दे सुटावे जातले आनी उद्देगांत अदीक सुटसुटीतपणां येतली अशी आस्त तांणी ह्या वेळार उक्तायली. Recently, the government of India has notified the 4 labor codes. This will be replacing the old labor codes which have been in existence, some of them at least for more than 100 years. So the 4 codes which are coming into force will come shortly are Code on the Wages of 2019, then Industrial Relations Code of 2020, Code on Social Security 2020, and Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020. If you see it very closely, these are ease of doing business practices. Actually, these codes, if you see, are 5 years old. Lot of discussions have happened. These were not notified by the government, but last week only these have been notified. This is a major step by the government of India to simplify the labor matters. All the issues which are pending with labour will get sorted out very fast. Matters which were getting blocked due to the reasons of the old codes are now being simplified, and the industry is going to march a much faster rate. So that's what we feel. So it's a good sign that India is moving forward. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे आदले अध्यक्ष मांगिरीश पै रायकर हांणी बायलांक रात पाळयेचेर काम करपाची सुविधा नव्या लेबर नेमा प्रमाण मेळटली हाका येवकार दिला. ह्या निर्णया उपरांत उद्देगांतली उत्पादकता अदीक वाडटली अशी आस्त तांणी ह्या वेळार उक्तायली. It is a very good, transparent, meaningful and helpful to the working class, as well as it is also going to bring in systematic transformation for the HR personalities in the corporate world. Now, what is more important is that earlier time there is to be employment. Sometimes the letters were not mandatory, offer letters. Today the employment offer letter is mandatory, which will bring in transparency and security to the workforce. Secondly, minimum wages will be applied uniformly. So each and every worker who is on the shop floor or on the records will get minimum wages. Not only that, there will be a smooth, transparent working condition, and hence it will be specified in the offer letter or the employment letter. So with all these things, it will bring in systematic change, which will also bring in credibility as well as confidence to the workforce entering the labor field. साखळेच्या रवींद्र भवनात फिडे चेस वस्तादपण सर्तीच्या फाटभुंयेर एक खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी फिडेचे अधिकारी तशेंच गोंय खेळां प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी हातूंत वांटो घेतिल्लो. गोंयच्या समेस्त शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार शाळांक बुद्धीबळ किट्स भेटयले. कार्यावळींत उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी फिडे संवसारीक वस्तादपण सारकिल्ल्यो सर्ती गोंयांत आयोजीत जाता हाका लागून तरणाट्यांक बुद्धीबळान आपलो फुडार घडोवपा खातीर उर्बा मेळटली अशें तांणी सांगलें. हांगासर सायड इव्हेंट जो आमकां हांगा जालो, आमी सगळे जाण लकी आसा साखळेतले भुरगे ज्यांच्या खातीर आज हो वर्ल्ड कप फिडे वर्ल्ड कपाचो इव्हेंट हांगासर पळोवपाक मेळ्ळो. तुमच्या मदलो कोण तरी फाल्यां सकाळी इन फ्युचर गोवा चॅम्पियन, नॅशनल चॅम्पियन आनी वर्ल्ड चॅम्पियन जावचो
होच इंट्रस्ट आसा आनी ताकाच लागून 23 वर्साच्या उपरांत फर्स्ट टायम फिडे वर्ल्ड कप हे इंडियेंत जाता आनी तेय बी गोंयांत जाता. आमच्या सगळ्या खातीर हो प्राऊड मोमेंट आशिल्लो. ही इंटलेक्च्युअल मॅच जाका आमी म्हणटा की ज्या मॅचींतल्यान टॅलंट जो आसा डी गुकेश सारकिले जे देशांतल्यान आमच्या पुराय जगभराक जेंच्यांनी वर्ल्ड चॅम्पियन दिले आनी तेच वर्ल्ड चॅम्पियन अशा पद्दतीन इन फ्युचर जावपाक जाय म्हणून हो फिडे वर्ल्ड कप आमी हांगासर ऑर्गनायज केल्लो. आनी हो हांगासर ऑर्गनायज करता आसतना आज म्हणजे पयली आतांच जे क्वीज कॉम्पिटिशन जालें हाज्या उपरांत चॅस बोर्ड डिस्ट्रिब्युशन जातलो आनी ताज्या उपरांत तुमच्या मदीं वेगवेगळ्यो वेरियस गेम्स जातल्यो. ह्यो इतक्याच खातीर आशिल्ल्यो जे सांखळे सारकिल्ल्या रुरल एरियांत सुद्दां चॅस प्रमोट करप, भुरग्यांच्या मदीं चॅस आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करपा खातीर ही सायड एक्टिविटीज हांगासर आशिल्ली. दिवचलच्या श्री देवी शांतादुर्गा देवळात नवो समार या वर्सुकी उत्सवा निमतान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी देवळाक भेट दिवन देवीचे दर्शन घेतले. ह्या वेळार राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हेवूय ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. खबराकारांकडेन उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी नव्या सोमारा निमतान सगळ्या गोंयकारांक परबी भेटयली. तशेंच सरकारान आंखिल्ल्या वेगवेगळ्या कल्याणकारी येवजण्यांक बरे तरेन राबोवपाची तांक दिवची अशी प्रार्थनाय तांणी देवी मुखार ह्या वेळार केली. दिवचलेंतलो नवो सोमार हो तसो सगळ्यांत व्हडलो उत्सव. शांतादुर्गा देवीच्या ह्या नव्या सोमाराच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी दिवचलकारांक खूब खूब शुभेच्छा. नव्या सोमाराच्या निमित्तान पुराय दिवचलेक उत्साहाचें वातावरण दर वर्सा आमकां पळोवपाक मेळटा आनी ह्या निमित्तान सगळे दिवचलकार व्हडा उमेदीत उत्सव मनयता. देवी शांतादुर्गेचो आशिर्वाद हो आमचेर सगळ्यांचेर आसुनी, ह्या गोंयचेर आसुनी, गोंयची सुखाच्या समृद्धी, गोंयची भरभराटीची आतां देवी लागीं मागता की आमी खूब मोठ्या प्रमाणात भरभराटी जावची आनी विविध योजना आमी सरकाराच्या वतीन सातत्य फुडें हाडटा त्योय साकार करपाक देवीचो आशिर्वाद आसो इतकें देवी लागीं मागता. देव बरें करूं. काणकोणच्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या 550व्या गौरवशाली वर्सपूर्ती निमतान कोकण रेल्वेन 27 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबर मेरेन काणकोण रेल्वे स्थानकाचेर प्रवाशांच्या सोयी खातीर कांय गाडयांक 1 मिनटाचो तात्पुरतो थांबो दिवपाचो निर्णय घेतला. हे विशीं कोकण रेल्वेचे अधिकारी बबन घाटगे हांणी अदीक म्हायती दिल्या. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाची 550 वर्सां पूर्ण जाल्या आनी हो एक व्हडलो उत्सव असो सेलिब्रेट करताले गोंयांत आनी ताका लागून सगळ्या भाविकांक जे मठाक विजीट करतले तांच्या सोयी खातीर आमी थोड्या गाडयांक काणकोणा 1 मिनटाचो स्टॉप दिला, हॉल्ट दिला, जेणे करून पॅसेंजर ते काणकोणांत देवून वच सोडूंक शकतले आनी ते ह्या मठाक विजीट करूं शकतले. तर ह्या स्टॉप दिल्ल्या गाडया भितर 12619, 12620 मत्स्यगंधा एक्सप्रेस, त्यानंतर 16337, 16338 ही एर्नाकुलम ओखा एर्नाकुलम, त्यानंतर 16333, 16334 ही वेरावल त्रिवेंद्रम गाडी. ह्या 3 पेर गाडयांचे आसा ते म्हणजे टोटल 6 गाडयो ह्या गाडयांक स्टॉप दिला. त्या शिवाय रेग्युलर गाडयो ज्यो पॅसेंजर ट्रेन आसा, DMU आसात त्यो थांबतले. तर सगळ्या भाविकांनी जे मठाक विजीट करतले तांच्यांनी ह्या सोयीचो उपयोग करून घेवचो. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट
चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। राजेंद्र तालक हांच्या क्लाउडिया ह्या चित्रपटाचे 27 नोव्हेंबराक इफ्फीत वर्ल्ड प्रीमियर जाता। ते विशीं चित्रपटाचे निर्माते राजेंद्र तालक हांणी खोस उक्तायल्या। तांणी चित्रपट निर्मिती विशीं उर्बा दिल्ल्या बद्दल मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी गोंय मनरिजवण संस्थेचे उपकार मानल्यात। क्लाउडिया हो चित्रपट 2018 उपरांत विसवा उपरांत घेतल्यात तो परत एक फावट प्रदर्शित जाला। तो आताच्या पिळगे खातीर तशेंच वरिश्ठ लोकांक भावतलो अशी आस्त तांणी उक्तायल्या। ह्या चित्रपटांतली पदां पळोवप्यांक आवडटली अशेंय तांणी म्हणटात। इफ्फीची तिकेट वेवस्था आनी मडगांवांत इफ्फी सिनेमाचे प्रदर्शन करपाच्या निर्णयाक तांणी येवकार दिला। ही फिल्म आयदर तुगेले पॅनोरामान दाखयल्या किंवा इंडियन प्रिमियर दाखयल्या। फर्स्ट टायम ते गाला प्रिमियरान दाखयता, ती एक कोंकणी खातीर बरी गजाल आनी हांव कॉंग्रेच्युलेट दुसरी टीम पायलट म्हणजे फाल्यां आसा 2 फिल्मां गाला प्रिमियरान आसा, ही बरी गजाल आसा। ताका लागून नवीन भुरगे जे पळय वयर येता तांची उमेद वाडटली नवी फिल्म करपाक आनी तांणी येवचें मुखार करपाक। आय कॉंग्रेच्युलेट ऑनरेबल CM, मागीर ESGची वायस चॅरमॅन लोगो, मागीर सगळी ESGची टीम जे दीस रात काम करून तांणी हें परत जाग्यार हाडले बद्दल तांचे खरेंच अभिनंदन। क्लाउडिया हो खूब लोकांक आवडटलो सामको गोंयकारांक, म्हणजे ओ मारिया नंतर परती क्लाउडिया बी सगळे गोंयचे कोनकपणच्यान पावतलो, कित्याक हें ज्यो आमचे ओल्ड गोल्डन मेलोडीज आशिल्ल्यो 60 70 म्हणजे नांव क्लाउडिया सांगलें म्हणजे क्लाउडिया मोगाच्या हें पद आसतलें, सो ती पदां परत रिक्रिएट केल्यात। मडगांव रिस्पॉन्स आसा म्हणून स्पिकींग फर्स्ट टायम जाला, फर्स्ट टायम ओपन एअर आसतलें, पूण फर्स्ट टायम आमी इंडियन पॅनोरामाची थोडी फिल्म ती दाखयल्या, म्हणून फुडल्या वर्साच्यान ताजो रिस्पॉन्स आनी खूब वाडटलो। सो हो एक बरो आमकां इन्स्पिरेशनल हें आसा, फुडाराक मडगांव इफ्फी जाल्यार खंयी बरो जावपाक शकता। इफ्फीतल्या गोंय विभागांत आयज साईनाथ उस्कयकर हांच्या माय डॅड इन्व्हेंटेड द वडा पाव ह्या लघुपटाचें प्रदर्शन जालें। प्रदर्शना पयलीं जाल्ल्या रेड कार्पेटाचेर पत्रकारांकडेन उलयतना साईनाथ उस्कयकर हाणें लघुपटाचो विशय कसो तयार जालो आनी दादर स्थानकाचेर ह्या चित्रपटाचें चित्रीकरण करतना आयिल्ल्या आव्हानां विशीं म्हायती दिली। This film is produced by filmmaker Bharat Bala and his studio PPP Studio Virtual Bharat, which is on a journey to make 1000 films across India. So तातूंतले हे फिल्म ताणी मुंबई सिटीन तांकां एक फिल्म करपाचें आसलें, सो वी सिलेक्टेड वडा पाव बिकॉज इट इज द मोस्ट फेमस सँडविच इन द वर्ल्ड। त्या प्रमाणे मातशें आमी रिसर्च केली तेन्ना आमकां अशें कळ्ळें की वडा पावाचें इन्वेंशन हे 60सांतल्यान आनी इट इज को रिलेटींग अँड कॉरस्पॉन्डिंग वीथ द शटिंग डावन ऑफ मिल्स इन मुंबय। सो ती रिसर्च करतना एक BBCचेर आमकां आर्टिकल मेळ्ळें की थंय अशोक वैद्य म्हणून एका मनशान तें सुरू केल्लो वडा पाव। मातशी डिपर रिसर्च केली, आमी शिवसेना भवन विजीट केलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की बाळासाहेब ठाकरे 1960सांत शिवसेना जेन्ना तयार केली तेन्ना एक क्लॅरियन कॉल दिल्लो की सगळ्या मराठी लोकांनी सेल्फ रिलायंट जावपाक जाय, स्वयंपूर्ण जावपाक जाय। त्या एका क्लॅरियन कॉलाचेर ताणें ठरयलें की हांव आनी कोणाचीच नोकरी करचो ना आनी हांव स्वताचो धंदो करतलो। एंड देन ही टूक द ट्रेडिशनल मराठी वडा एंड ही टूक द पोर्चुगीज ब्रेड एंड ही मेड वडा पाव। पूण आज जर तुमी दादर स्टेशनान आतां सुद्दां गेले जाल्यार ताचो जो चलो आसा नरेंद्र वैद्य हो दादर स्टेशनाच्या भायर आज सुद्दां उबो रावता। ही इज अ पोस्ट ग्रॅज्युएट इन कॉमर्स बिकॉज ही इज टेकिंग हिज फादर्स लेगसी अहेड। सो हे पिक्चर इज अबाउट नरेंद्र वैद्य बट इट इज अ स्टोरी ऑफ अशोक वैद्य। Challenges basically the major challenge was shooting at Dadar station because at 6 o'clock Dadar station you cannot take your camera, you cannot you have to be very sure about it. That was the biggest challenge. We shot for more than 10 days for this short film.
गोय मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष दिलेला लोबो हांणी गोय विभागा खातीर आयिल्ल्या 17 फिल्मांतली 5 फिल्मां वेतल्यात अशी माहिती तांणी दिली. गोयच्या चित्रपट निर्मात्यांक फावो ते सहकार्य करून तांकां प्रोत्साहन दितले अशें तांणी सांगलें. Giving platform to our Goan filmmakers with talented directors like Baba Saina. Again, I would say altogether 14 entries we had, 17 sorry, out of which 5 were selected to be screened. And आमच्या बाब साईनाथाचे मूवी My Dad Invented the Vada Pav under director's cut. आणि 2 आम्ही मूवी ऑलरेडी स्क्रीन केल्या. एक आमचे घर आणि हलड, ऑल शॉर्ट मूवीज, यू नो, शॉर्ट. हलड म्हणटा ते हाफ एन आवर मूवी, घर 20 मिनट्स आणि बाब आमचे साईनाथाचे आईचे मूवी 10 मिनट्स. It's the content that matters. It's the way of putting all your thoughts and actions together in short film that matters. And here is Goa government giving all the help and the stage for you all at international level. CBC वतीन इफ्फी कार्यावळ स्थळार देशभरातल्या लोककलाकारांचे पारंपारीक लोकनृत्याचे सादरीकरण जाता. ह्या वेळार तांकां इफ्फीत वांटेकार जाल्ल्या प्रतिनिधींचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळटा. आयज लेगीत आसाम, तामिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेशातल्या लोककलाकारांनी आपल्या वाठारांतल्या लोकनृत्याचे सादरीकरण करून इफ्फी थळाचेर हजर आशिल्ल्या प्रेक्षकांकडल्यान प्रशंसा मेळयली. ह्या वेळार दूरदर्शना कडेन उलयतना आपले लोकनृत्य सादर केल्ल्या आसामी कलाकारांनी इफ्फी सारकी माची मेळिल्ले खातीर खोस उक्तायली. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.6 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24.9 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आणि आता खबरो विस्तार सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट मुखेल खबरो. अयोध्येत आयज श्री राम मंदिराचेर प्रधानमंत्र्यांचे हस्तुकी धर्मध्वज हुबयलो. सांस्कृतीक उत्सव आणि राष्ट्रीय एकचाराच्या नव्या अध्यायाची जाल्या सुरवात. कर्नाटकात मुखेलमंत्र्याचे खुर्चे खातीर रस्सीकेस कायम. दोनूय गट पक्षश्रेष्ठींच्या निर्णयाचेर राबल्यात निंबून. नवे लेबर नेम हे कामगार वर्गा खातीर फायद्याचे थारतले. उद्देजकांनी नव्या नेमांक दिला येवकार. काणकोणच्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तकाळी जिवोत्तम मठाच्या 550व्या गौरवशाली वर्सपूर्ती निमतान कोकण रेल्वेन केली प्रवाशांची सोय. 27 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबर मेरेन काणकोण रेल्वे स्थानकाचेर 1 मिनटाचो तात्पुरतो थांबो. गोयच्या चित्रपट निर्मात्यांक फावो ते सहकार्य करून दितले प्रोत्साहन. गोय मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष दिलेला लोबो हांचे उतर. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्यो फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.